2022च्या इलेक्शनाच्या नंतर आम्ही पळयला की मयेकारा खातीर हो सरकार कांयच करीत ना. सरकाराचो फोकस आहा पूर्णपणान मिनाचेर आनी मायन ओनराचे आनी कोण जे भायल्यान हाडटले तांचेर. स्थानिकाचे कोण चिंतूच ना. सरकारान एकूय येवजण दाखोवंक ना की मायनिंगाची सुरवात जावन स्थानीक लोकांक कसो फायदो जातलो. सो मायनिंग जो सगळें पोल्युशन आमी खातात, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करतात आनी मायनिंग करतात ते कोणा खातीर करतात? ते फक्त लीज घेतले ताजे खातीर आनी सरकाराची बॉल्सां भरपा खातीर काय स्थानिकां खातीर? हो प्रश्न म्हाका दिसता मयेकारांच्या मनान आसा आनी ताचें उत्तर सरकार सारकें दिवंक शकूंक ना आज मेरेन. दुसरें म्हणल्यार म्हजें घर म्हणून व्हडलो आवाज करतात. म्हजें घर आवाज करतना मयेकाराचो इशू तो इतल्या वर्सांचो पेंडींग इशू आहा. हो इशू आज मेरेन सरकार सॉल्व करूंक पावूंक ना. ताजे फुडें वचून सरकारान मदीं 1/5 तुका हातान मेळटली जमीन, उरिल्ली जमीन सरकार भाटकार जातलो. हें पुर्तुगेजा परस फास्ट ही एक नवी येवजण हाडिल्ली आहा. म्हळ्यार बेजिकली सरकार लोकांची जमीन हडप करपाक फुडें सरता. हें दुसरें खंयच गोंयांत इतलें ओपन आनीक सरकारी म्हळ्यार नोटिफिकेशनां घेवन अशें खंयच जावंक ना. फक्त मयान हें जाल्लें आहा. हाजे खातीर म्हाका दिसता मयांत बदल चड गरजेचो. एलायन्साचो बॉल काँग्रेसीच्या कोर्टांत आहा. काँग्रेस हो मेजर पार्टनर. काँग्रेसीन हें तुका उत्तर दिवप. पूण म्हाका दिसता आज BJPन आपली पयली यादी डिक्लेरूय केल्ली आसा. सो ताजे खातीर एलायन्स हें बेगीन डिक्लेर जावंकूच जाय आनी तें जातलें अशें म्हाका खात्री आसा. ज्या पद्दतीन बीग ब्रदर स्मॉल ब्रदराचो इशू करना आमी स्ट्रायक रेटाचेर आमचो फोकस आहा. आमी कांय बीग ब्रदर जावचे ना 10 सीट कॉन्टेस्ट करता. म्हजी पयली येवजण अशी आशिल्ली की आमी 10 सीट, रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन 10 सीट आनी काँग्रेस पार्टीन 30 सीट कॉन्टेस्ट करची आनी तातूंत बरे भशेन काम करून आमी बरी स्ट्रायक रेट हाडची. ती जर स्ट्रायक रेट हाडली आनी दोनांतले भितर एक जिल्ला जर तुज्या हातान आसा जाल्यार तुज्यान लोकांक बदल जाय. ही बदलीचो आमी एक आवाज जावंक शकता. हें आमी एक मॅसेज धाडूंक शकता. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार जिल्ला परिशद इलेक्शन व्हडलें कितें तूं स्वर्गाक हात तेकूंक शकना. पुणून एक लोक जागृत आसा आनी जें कितें सफरींग आज चल्लां आनी जें सरकार प्रमोद सावंताचें गोंय व्हरून घाटार विकपाक फुडें सरलें ताजे विरोधान लोक जागे आसात हें दाखोवपा खातीर आमकां एक चान्स मेळटा.